ओके. हांव प्रेमानंद दुमस्कर, सिनियर असिस्टंट ट्रॅफिक मॅनेजर म्हणून एमपीटीन काम करता. आज आमची सिजनाची पयली इंटरनॅशनल क्रूज वेसल आयिल्ली आसा. ही वेसल पोर्तुगालच्यान आयल्या. पॉयंट ऑफ ओरिजीन पोर्तुगाल आसा. नांव आसा वास्को ड गामा. ह्या वेसलान एकूण 590 पॅसेंजर आसात आनी 416 क्रू मेंबर्स आसात. ही वेसल फुडलो पोर्ट जो आसा तो कोचीन आसा आनी सद्या ती इंडियन पोर्ट मुंबयच्यान हांगा आयिल्ली आसा. ह्या वेसलींतले आतां पॅसेंजर सगळे हांगा देंवन टूर ऑपरेटरान जसो टूर प्लान केला त्या प्रमाणे संपूर्ण गोंयान ती भोंवतली आनी त्या उपरांत सांजची रातची 23:55 hours ती हांगच्यान सेल जातली. कितके एक्सपेक्टेड आशिया आउटर टूर्स टुराचे टोटल बसीस 25 आसात. नो आज ह्या शिफ्ट घेवपाचे ह्या सिजनान टोटल आमचे डॉमेस्टीक आनी फॉरेन धरले जाल्यार टोटल एकूण आतां पर्यंत जें इन्फॉर्मेशन आसा डेटा अवेलेबल आसा त्या हिसपान 44 शेड्युल्ड आसात अप टू जून 2025. शिप्स येता तेचे वेलकम करपाक तुमी अरेंजमेंट करतात कशें ते अरेंजमेंट आसा ते MPA इन कोऑर्डिनेशन वीथ आमचे गोवा टुरिझम आसा तेंचे सौजन्यान तेंची टीम आसता गोवा टुरिझमाची आनी तेंचे कॉपरेशनान आमी हांगा तेंचे वेलकम जाता. गोवा ट्रेडिशनल वेलकम आसता. त्याच्या बरोबर आनी एक वेसल येयलेली आहा एम्प्रेस म्हणून जी डॉमेस्टीक वेसल आसा. तितून अरावंड 1400 पॅसेंजर्स आसा आनी अरावंड 600 क्रू आसा. सो अलॉंग वीथ ही शीप आनी ती शीप म्हणून तांकां एक ट्रेडिशनल वेलकम दवरला आमच्या गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटान. प्लस तेंच्यो टूर्स जे आसा पळय शेड्यूल्ड आसा ते फूल गोवा भोंवतले आयज आनी कितें गोवाचे आमचे जे कितें नॅचरल सौंदर्य आसा बिचीज आसा टेम्पल्स आसा ते पळयतले आनी परतो एक बरो एक्सपिरियन्स घेवन हे शिपार आयज रातचे परते वयतले. I need to see people. I am here just to see people. I will not visit something else. I need to see people and eat. If it's possible, to swim. But my priority are the people from Goa. Thank you. The atmosphere is like in Cuba, so we are like brothers. Thank you so much. Expectation for me to stay in Mumbai before, and I've learned that the Indian people are very friendly, so I'm excited to visit Goa today. आम्ही आज हांगा क्रूज लायनर येयल्या. इंटरनॅशनल क्रूज लायनरचा वेलकम करपाक येयला. And Vasco Da Gama cruise liner is carrying 591 passengers. Goa tourism is promoting cruise tourism. So they enjoy our regenerative tourism and they take good memories of beauty of Goa and services we offer. See some temples, maybe a nice beach. Looking forward very much. How much excited you to coming? Pardon? How much excited you are in coming to Goa? Very, very, very. Maybe it's even better than in Mumbai yesterday. Yeah. Probably. Sure. I'm very, very happy to be here because I love this country. It's hot, the weather is nice, all the people are really, really friendly. I'm very excited. I'm happy to go to Goa. Where were I'm you? looking forward to come to Goa. What do you like to see on Goa? The temples, the old Portuguese houses, and meet nice people from Goa. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.